साळगाव मतदारसंघात उदक पुरवणेची समस्या गंभीर जायत चलिल्ल्यान मंत्री जयेश साळगावकरान ह्या विशयाकडेन गंभीर लक्ष घालून ह्या बाबतीत मुखेलमंत्र्याकडेन प्रश्न मांडिल्लो। ह्या प्रश्नार सुटावो काडपाक डेडिकेटेड अभियंते निवडून दितले म्हण मुखेलमंत्र्यान उत्तर दिलां, अशी माहिती मंत्री जयेश साळगावकरान शेनवारा दिल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। एई आणि सगळे स्टाफ राईट टिल द बॉटम वाल हे करता सगळ्यांक हे करून समन करून तेंचे कडल्यान एक रिपोर्ट घेतलो, एक रिव्यू घेतलो। आता म्हाका त्रास जाता हे कारणान हांवें म्हटलें की म्हाका इन्स्टंट रेमेडी कितें जाय, सो CM हॅज सजेस्टेड इट इन फेज मॅनर। आता इन्स्टंट जर करतलो जाल्यार थंयसरले जे लोकल इंजिनियर्स आहा शॉर्टफॉल आसा, इंजिनियर्स आमची एरिया केटर करता, एट द सेम टायम तांकां एडिशनल चार्जीस आसता दुसऱ्या एरियाचो। सो आमकां डेडिकेटेड इंजिनियर्स दिवपाचो प्रॉमिस केल्लो आसा एंड टू मॉनिटर द एंटायर स्ट्रेच ऑफ लायन, ती लायन ते मॉनिटर करतले। तशेंच दिस इज टेम्पररी मेजर, म्हणजे इन्स्टंट मेजर, आणि वॉटर सप्लाय आसा तो रेग्युलेट करतले। मिड टर्म सोल्युशन CMन सांगला की वील बी प्रोवायडेड विथ अनदर लायन रायट फ्रॉम अस्नोडा टील म्हापसा। आता लायन ती फ्रॉम अस्नोडाच्या येताना थिवी डायवर्ट जाता, आल्दोना डायवर्ट जाता, म्हापसा डायवर्ट जाता, आणि मागीर जशें फुडें फुडें येता तें उदक कमी कमी जायत येता। तर डायरेक्ट एक लायन येतली जी म्हापसा डायरेक्ट म्हापसा जावन मागीर फुडें कनॅक्ट जातली, आणि तो उदक सप्लाय आमकां येतलो। ती ही पायप लेईंग वील टेक एटलीस्ट 6 months। आफ्टर दीस लॉंग टर्म जो सोल्युशन CMन म्हटलेलो आसा ते WRD घेवन रॉ वॉटर हाडून गिरी तेचेर जो एक्वायर केल्लो आसा जागो थंयसर रॉ वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जातलो। वॉटर वील बी प्युरिफायड and then supplied from there, and म्हाका दिसता तो जातकूच nearly for another 30 to 40 years we will have no water issues, water related problems हे सगळे will come to an end। केन्ना पर्यंत करता? आणि सेकंडली CMन अशें सांगला की आता टेम्पररी मेजर्स म्हणजे आता इन्स्टंट सारके जाल्यार वी आर इवन थिंकिंग ऑफ अ स्कीम अंडर वीच वी वील प्रोवायड वॉटर टँक्स टू द हाऊस होल्ड्स, प्रॉपर स्कीम करून सारकी, आणि ते आमी वॉटर टँक्स म्हणजे तांकां उदक स्टोरेजाक लागून कॅपेसिटी बिल्डअप करपाक लागून आमी ती वॉटर स्टोरेज टँकूय आमी प्रोवायड करतले। कॉन्सन्ट्रेशन आसा जी आमकां उदक येवपाक जाय रेग्युलरली, तें जर आमकां पयलीं उदक येत देन वी कॅन थिंक ऑफ इट। आनी आमकां एड्युकेट वॉटर सप्लाय आतां मेळटली असो प्रॉमिस केला, आणि म्हाका दिसला दॅट मिटींग वॉज सक्सेसफूल, आणि CM हॅज रियली टेकन कॉग्निजन्स ऑफ दीस, आणि CM मेजर पावलां उचलपाक स्टार्ट केलेली आसा। इलेक्ट्रिसिटीचे सांगले तशेंच आमकां मेन बेसिक्स हांव म्हणटा पळय तेन्ना वी वॉन्ट टू पूट बेसिक्स इन प्लेस। उदक प्रॉब्लम इज सॉल्वड इफ थिंग्स गो वेल, म्हणजे आतां CMन मेजर्स घेतलेले आसा। सेकंड प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग इज ड्यू टू वी आर बींग एट द एंड पॉयंट कंज्युमर जाता आमी, आमकां इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम तसो आसा। वी आर नेक्स्ट टू कांदोलीम अ टुरिजम बेल्ट, ह्याच्या कारणान आमकां मातसो आमचे कडेन कॉम्प्रोमायज जाता, आणि आमकां इलेक्ट्रिकल फ्लक्च्युएशन्स आसता, आमकां पावर हे करता कट करता एट सर्टन इंटरवल्स। तर हांवें मिनिस्टराक हेज्या बद्दल एप्रेस केलो। मिनिस्टर हॅज फिक्स्ड अ मिटींग ऑन 28th of this month इन सालिगांव पंचायत हॉल, आणि थंयसर हांव every member of my constituency of all 6 villages will attend that meeting, and regardless of party, regardless of which organization the party he belongs to, whether he is with me or whether he is not with me, everybody will be called. ते जे ग्रीव्हन्सेस ताणें उलोवन दाखोवचे थंयसर मिटींग, आणि वी वील ट्राय टू सॉल्व ऑल दीस ग्रीव्हन्सेस। बेसिकली वी आर वर्किंग फॉर बेटरमेंट ऑफ द पीपल, आणि लोकांक लागून जी सुविधा जाय ती सुविधा आमी उपलब्ध करतले। द मिनिस्टर गोन अनाउन्स 2-3 मेजर प्रोजेक्ट्स which will solve problem of electricity in Saligaon permanently.